ओव्हरहेड टँकाचे इनॉग्रेशन केले तितून तुमची रिक्वायरमेंट कमीत कमी 4 वरां कंपल्सरी तुमकां उदक मेळटलें हाजी खात्री आमी PWD डिपार्टमेंटांतल्यान वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटांतल्यान घेता. ओवरऑल आपल्या मतदारसंघाचो विकास करता आसतना बाब रोहन कवटेन म्हणजे सगळ्या हेजो आढावो घेतलो. पण ह्या सगळ्या खातीर जमीन ही म्हत्वाची आसता. ताणें लास्ट जे उलयता आसतना सांगलें जर लोक जमीन दिना जाल्यार विकास जावपाक शकना. परत एकदा कोमुदादीतले सगळे सदस्य ज्यांचो म्हाज्या हस्ते सत्कार जालो तांचे परत एकदा अभिनंदन. तुम्ही सगळ्यांनी ताळयो वाजून त्यांचे अभिनंदन करचे. आणि जशें किटला साल्वादोर द मून म्हणजे ह्या कोमुदादीन सहकार्य केलां गोंयभरच्या सगळ्या कोमुदादींनी सरकारच्या प्रकल्पाक अशी जर लँड दिली जाल्यार विकास आनीक जलद गतीन जो आहा पळय न्ही तो आनीक सुपरफास्ट रित्या जातलो हाची हांव खात्री बाळगितां. आमी सदोदीत पळयता की PWD डिपार्टमेंट आणि WRD डिपार्टमेंट म्हणजे आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हाज्या फुडें WRD डिपार्टमेंटाची कंपल्सरी जबाबदारी आसा की उदीक हाडून आमच्या रिजर्वरा पर्यंत पावप ही त्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा. आणि तांच्यांनी जर तें काम केलें ना जाल्यार तेंचेर योग्य वेळी योग्य ती एक्शनूय घेतली वयतली. थोड्या दिसांनी आतां थोड्या जाणांक कळटलें. आणि म्हणून आज म्हाका सांगता आसतना खूब खोस जाता की PWD डिपार्टमेंट आमी डिवायड करता आणि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर DDW हे नवीन डिपार्टमेंट अस्तित्वात हाडटा. फक्त आणि फक्त उदका खातीरूच हे डिपार्टमेंट हे काम करतले. PWD डिपार्टमेंट व्हडलें आसल्या कारणान रस्त्यो बिल्डींग आणि उदीक ह्या डिपार्टमेंटाचेर तेंचे उदकाचेर मातशें कमी लक्ष वयतालें. तेकाच लागून डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अशें नवीन डिपार्टमेंट आयच्यान हांव घोशीत करता. आणि ते रोखडेच अस्तित्वात येतले. आणि हातूंतले मॅक्झिमम म्हणजे ज्या इंजिनियरांक आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटरान वचोंक जाय तेंच्यांनी बेगीन वयचें कारण थंय प्रमोशन फास्ट जातलें.